वेगवेगळ्यो गेम्स तुम्ही सगळेजाण मेळून तुम्ही खेळयताले आणि लास्ट दिसा परत एकदा 1 तारखे दीस आम्ही सगळेजाण रवींद्र भवनात मेळटले. बट रवींद्र भवनात मेळटा आसतना अजूनही मोठो ग्रुप हांव कित्याक सांगता, प्रत्येक क्लबाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा 1 तारखेच्या कार्यक्रमाक आपल्या गावांतल्यान एकूय तरणाटो हो भायर उरचो न्ही. म्हणजे घडये कदाचित तो फुटबॉलात पार्टिसिपेट जावंक ना, घडये कदाचित बॅडमिंटनात पार्टिसिपेट जावंक ना, पण तेणी घेतलेली प्रायजां ही पळोवपा खातीर आनी ताका इन्स्पिरेशन दिवपा खातीर जेन्ना गांवांतले तरणाटे येतले तेन्ना फुडल्या वर्साच्या अशा पद्दतीच्या टुर्नामेंटाक प्रत्येक वाड्या वयल्यान, प्रत्येक बुथा वयल्यान, प्रत्येक गांवांतल्यान चड तरणाटे पार्टिसिपेट जातले. ती आमची अचिवमेंट आसतली आनी ती अचिवमेंट करपा खातीर हांव तुमच्या लागीं मागता की घडये कोणूय आसूं न्ही, इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी किंवा इररिस्पेक्टीव ऑफ द म्हणजे एज ग्रुप, आमी जो म्हटला की सगळ्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे आनी 1 तारखेचो पुराय दिसभरांतलो रवींद्र भवनांतलो कार्यक्रम एक ताका वेगळ्या पद्दतीचें स्वरूप दिवपाचे कार्यक्रम करुया. त्या कार्यक्रमांतल्यान आमी दाखोवन दिवया की साखळेंतली एक युवा शक्ती एक आसा, साखळेंतली युवा ताकद ही एक आसा आनी सगळे तरणाटे मेळून सगळ्या तरणाट्या खातीर काम करता. हय, आमी काम करतात आमगे फिट इंडिया दवरपा खातीर. हय, आमी काम करता स्किल इंडिया दवरपा खातीर. हय, आमी काम करता फिट गोवा करपाक, स्किल्ड गोवा करपाक, क्लीन गोवा करपाक, ग्रीन गोवा करपाक. ह्या सगळ्या खातीर आमी काम करता. आमी काम करता आमच्या तरणाट्या युवा मित्र आनी मैत्रिणी खातीर. हांव त्या खातीर म्हणटा म्हाका खूब बरें दिसलें आमच्यो भयणी हांगासर पार्टिसिपेट जाल्यात, तांच्याय खातीर नेटान ताळयो मारात. कारण आज म्हणजे पहिली मॅच जी आसा ती म्हाका दिसता आमच्या महिला क्रिकेटाची टीम आसा, तांच्या खातीर नेटान ताळयो की हरवळ्या सारकेल्या गांवांतल्यान आमच्यो भयणी आज क्रिकेट मॅच खेळपाक लागलेल्यो आसात, त्योय फाटीं उरूंक ना. दॅट इज एन एप्रिसिएटीव.